वेळांगणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो ओरकाडी पिरगे येतावन तुमकां हार्दिक उल्हास वेळांगणी मायेन गायिल्लें गीत मुरये मायेन गायिल्लें गीत म्हजो आत्मो सोम्याते संतोसता म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक गाता. आज ओरकाडींत येवन ह्या वेळांगणी मायाच्या मजतीन कितलो लोक हेंच गायतात. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक गाता. ताणें म्हजें कॅन्सर घूण केलें. ताणें म्हाका भलायके फाटी हाडलो. ताणें म्हाका भुरग्याचें देणें दिलें. ताणें आमकां सैरीक दाखयली आनी हे सगळीं मुरये संगी मेळून सोम्याची वडवीक गातात. तुमकांय सोम्याची वडवीक गावूंक जाय? येया हांगासर. तो कितें सांगता तें करा म्हूण सांगली मुरी माय तुमकां परवां मार्चाच्या 2 तारखेक हांगाच्या वेळांगणी मायाच्या उत्सवाक आपयता. हांगासर फाटल्या 30 वर्सांनी चड आसली भक्त फेस्ता दिसाच सुमार 3000 वरांनी चड लोक येवन हांगासर क्रिस्तांवचो अक्रिस्तांव लोक हांगासर येवन सोम्याची वडवीक गाता. परवां मार्चाच्या 2 तारखेर सकाळी 10:30 वरार संभ्रमीक मीस आमचे निवृत्त गवळी बाब अदीक मानादी दोतोर एलोशियस पॉल सोज संभ्रमान मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयतले आनी आमची मागणी देवाक समर्पितले. मिसा उपरांत समेस्तांक फेस्ताचें जेवण सांजेर फेस्ताचो मनोरंजन कार्यक्रम सगळ्या उत्सवाक तुमकां समेस्तांक हार्दिक हार्दिक आपोवणें. येया आनी वेळांगणी सभी मुये मरिपात देवाचो आशिर्वाद अनुभव करया.